जिविता काळान दादोस करताय तुझे थंय आमकां एकवटायता तुझ्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटूंच्याक आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्याक तुझे दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत जेन्ना जुदेव न्हय आसले क्रिस्तांव धर्म स्विकार करून जेजू क्रिस्ताक वेंग मारता आसतना जेरुसलेमांत आशिल्ल्या जुदेवांक इल्लो मोसोर जाता आनी ताच्या उपरांत पेद्रूक ते सवाल करतात आनी पेद्रू तांकां भोव अपुरबाय रितीन एक काणी रुपान देवान ताच्या स्वप्नांत येवन कशें सर संगती देवान रचलें बरें म्हणून दाखोवन दिता आनी उपरांत तो म्हणटा जेन्ना देव बरें दिवंक हेरांक आशेत आसतना तुमकां कित्याक तो मोसोर घे म्हणून आमच्या सालत्या जिवितांत अशें जायते फावटी घडटा देव हेरांक बरें करूंक वता आसतना त्या बरेंपणांत आमी वांटेली जायचे थंय आसा ख्रिस्ती धर्माचें बरेंपण जर हेरां थंय बरें जाता आमी तातूंत जादोसकाय संतोश पावता तर आमी निजायकी क्रिस्ताचो मोग करता क्रिस्ताच्या मोगा वरवीं मात तें बरें पळोवन त्या व्यक्तीक त्या कुटुंबाक त्या समाजाक मेळटा आनी तशें आसतना आमी तें बरेंपण वळखून घेवन देवाक महिमा दिता तर आमचें जिवीत नंदन नातल्यार आमच्या जिवितान बेजाराय उणेपण सदांच भोगता आतां आमी जोडया थळे आमी दांप्या जायते फावटी आमच्या जिवितांत असले घडयो आमकां मेळटा जावं पुरो कुटुंबांत आमच्या संबंदा मदें आमच्याच भावा भयणी मदें आमच्या शेजाऱ्या मदें तांचें बरेंपण जाता आसतना जायते फावटी तें बरेंपण पळोवंक आमी शकना आमी सवाल करता कित्याक तांकां कित्याक म्हाका ना गे म्हणून आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया हांव पत्की सर पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेर सदां संवकार मरे सगळ्या दुतांनी वखदां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता सर पदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर प्रार्थुया सर पदितर आनी ससनाच्या देवा
बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलाय. हें देणें दिसान दीस वाडोवन संपूर्ण एक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक बसयल्लें दाय जोडूंक आमकां मैपसान फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येतानी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. जुदेव न्हय आसल्ल्यांनी देवाचें उतर घेतलें म्हणली खबर धर्मदुतांक आनी जुदेयांतल्या सोमेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुजालेमाक गेल्ल्या वेळार सुनातगारांनी ताची टिका करून सवाल केलें, सुनात जावंक नातिल्ल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय. तवळ पेद्रून घडलेल्या संगतीचो सुरू तावन अखेर पर्यंत हे परी विवार दिलो. हांव जप्पा शारांत मागण्यांत आसतना ध्यान परवशांत पडून हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडलें एक शीड कशी अंतराळा तावन 4 कोनशांनी उमकळोवन आसलेली कसलेगी एक वस्त देंवोन येताली ती हांवें देखली. ती शीदा हांव आसलेले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारकें देखिल्ल्या वेळार तांतू मनजाती, रानवट मृगां, जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसलीं. तवळ पेद्रू उठ मार आनी खा अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हणलें, ना सोम्या नाका. अशुद्ध वा बश्ट जाल्लें कसलेंच हांव येदोळ आपोडन नेना. पूण दुसरे फावटी त्या सर्गा वयल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणनाका. अशेंच 3 फावटी घडलें. शेकी ती वस्त आसा तशी अंतराळाक फाटी ओडून व्हेली. ह्या पटापट सेजारेया तावन म्हजे सरशी म्हूण दडलेले 3 जण हांव आसलेल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगाता वचूंक हांवें फाटीं फुडें करिनाये म्हूण पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केलें. हेर 6 जण भावी म्हजे सांगाता सेजारेयाक आयले. आमी सक्कडी कार्नेलाच्या घरा गेल्या. आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हणलें म्हूण तो आमकां सांगी लागलो, जप्पाक जण धाड आनी पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरा मुखांत्र तूं आनी तुजें सगळें घराणें बचाव जातलें. पूण हांव उलोवंक सुरू करतास सुरवेर आमचेर देवलोलो तेच परी तांचेरी पवित्र आत्मो देवलो. तवळ जुवावन उदकान स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हूण सोम्यान सांगलेल्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो. देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण. इतलें आयकतच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातींच्या की जिनी बदल जियोवचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. जशें मेरू वमते जरीक ताणयता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय.
तिन्स तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावो. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. तेदवां तुजे वेदी मुखार हांव वेतां. म्हाका संतोश आनंद दितेल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वाजोवन तुका वंदितां. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणयता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां आनी ते म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून फारिसेवा लागीं म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण बकराच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसऱ्याच वाटेन वयर सोडून येता तो चोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्याचो गवळी. हाका राखवाल धार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवां उलोवकान तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक हांव भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात. ते बकरे ताच्या फाटल्यान येतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्यांचो ताळो वळखना जाल्यान ताच्या तावन ते पळून धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलें तांकां अर्थ जालें ना. देखून जेजून परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, हांव बकऱ्याचें धार. म्हज्या पयले आयले चोर आनी लुटकार. देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवच तें धार. म्हज्या मुखान भितर सरता तो शाबेतायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरवय मेळटलो. चोर येता फकत चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोवंक म्हूण, बरोवन उमताच्या मापान तें मेळोवंक म्हणून. देवाचें उतर हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताताय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वांजेलाच्या क्रियेची उतरां अशीं आसात. हांव आयलां जिवीत दिवच्या खातीर बरोवन उमतोचें जिवीत म्हणून. पुनर जेजू क्रिस्ताचें ह्या जिवंतपणाचें फेस्ताचें आनीक देणें जावन आसा जिवीत. ताकाच जायते पटी आमी सगळीं भिवोचें मरनाक न्ही गे. म्हणजे सवाल, आमी मरनाक भियेता तर आमी कसलीं क्रिस्तांवांगी म्हणून. मरनाक भियेता तर आमी कसलीं क्रिस्तांवांगी म्हणून. कित्याक आमकां जेजू क्रिस्तान पुन्हा जिवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्तान जिवीत दिलां न्ही गे. हय गे न्ही सांगा. हय, तर जेजू क्रिस्तान जिवीत दिल्ले उपरांत मरना कित्याक आमी भियेता.
जाप ना कित्याक म्हळ्यार आमकां जिवीत म्हळ्यार खालें म्हणून गोत्तून हांव म्हूण जालें. हाका कारण कितें? हांव काल सांजेर मलगड्याच्या घरा गेल्लो. मलगड्याच्या घरा येता आसतना थंय हांव बसलो आनी ती माय आसली. जालें फादर आमचें आनी खालें जाता गी आमकां पुरा लागाड काडटात, आमकां तशें करतात, तिशेन अशें जाता. म्हाका एक सवाल आयलें, ताणें इतल्या वर्सां तो न्हू शिकून आयलो भावार्थ खंय आसा गे म्हणून. इतल्या वर्सां तो न्हू समजल्लें तें पवित्र पुस्तकाची शिकवण खंय गेले गे म्हणून. कित्याक आयच्या वाचपांत वांजेलांत पळय कितें म्हणटा, जो कोण म्हजो ताळो आयकता तो म्हजो पाटलाव करता, जो कोण संवसाराचो ताळो आयकता संवसाराचो पाटलाव करता. आतां संवसार कितें करता तुमी पळया गे, खंयचें माध्यम पळया, खंयचे संगती पळया, संवसार आमकां बेश्टयता. आमच्या दें एक रितीचें बें उपजयता. आमकां मरण येता, आमकां तशें जाता, अशें जाता आनी अशें जातलें तशें जातलें हेंच शिवाय हाचें न्ही बरें कांय सांगना. आनी तशें येता आसतना आमच्या काळजांत एका रितीचें बें उठटा. पूण कोण सोम्याच्या उतरां देवाच्या उतरां कांदिता, देव कितें म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. संवसार सरा पर्यंत हांव तुजे सांगाता आसा. तुजो आत्मो कोण व्हरता ताचे पासून तूं भिये. हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजो. हांव तुज्या पक्षेन आसा, हांव तुजो गवळी, तुमी म्हजे बकरे. हांव तुमचो सोमी, हांव दितां जिवीत, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत. आनी अशें सांगूंक गेल्यार सगळें पवित्र पुस्तक सांगून अशें. आनी जेन्ना हें आमी समजता तेदळ आमकां जिवीत कालें म्हूण कळटा. जिवीत कालें गी म्हूण कळटा. आनी जेन्ना आमकां जिवीत कितें म्हूण कळटा आसतना मरण आमी भियेना. आमी हर एक फावटी सोम्या थंय फाटीं वचोंक आशेता. कित्याक आमचें अकरेचें पॉयंट थंयच, आमचें अकरेचें पॉयंट थंयच. आनी हो संवसार केदींच आमकां बरो वचो दिना, केदींच दिना. हो संवसार केदींच आमकां संतोश म्हणलो दिना. आमच्या विश्वांतान आमकां थोडें समाधान मेळत, पूण संतोश पवित्र आत्म्याचें देणें, पुनर्जीवन जालें जेजू क्रिस्ताचें देणें. आज ह्या सोम्याचें उतर आमी सदांच आयकोंक जाय. थदळा आमकां जिवीत म्हळें कालें समजता आनी तें बरोवन तुजें जिवीत ही आमकां मेळटा. बरोवन तुजें जिवीत इतलेंच देवाचो मोग आनी फेल्याचो मोग. आनी कदाळ आमकां देवाचो मोग संपूर्ण रितीन कळटा, आमी फेल्याचो मोग करता. आनी पेऱ्याचें बरेंपण आशेता. ताका सायच्या पयल्या वाचपान तुमी पळया गे, पोहापूरबाईन सान पेद्रो म्हणटा, जर देव ताका देवा सर्गींच्या राजाची बरी खबर ह्या सतां उगडपे करूंक आशेत आसतना, बरेंपण दिवंक आशेत आसतना तूं कित्याक मोसोर पावताय, तूं कित्याक सवाल उठयताय? संतोश पावनी गी, तुका बरेंपण मेळना देवातो न्हू, ताका हें बरेंपण मेळना. हें कदाळा घडटा. कदाळा आमकां जिवीत म्हणलें तें समजता, कदाळा मात्र आमकां हें समजता. नातल्यार कितें करता म्हळ्यार अन्यकल्या कितें जाता आसतना आमचें मोसोरूच देंवचो. जर हांव जिवीत कितें म्हूण समजता तदाळा म्हज्या जिवितांत अन्यकल्याचें जिवीत बरेंपणी तें म्हजें बरेंपण जाता. येसू कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया, असो आदार पवित्र आत्मा आमी मागया, तो भरपूर संतोश आमकां मेळोवन दी, बरोवन तुजें जिवीत आमचें जावन दी. आमेन. कोये बापा भेटता वासुका स्वीकार करे बापा. उंड्या वायनासनी भेटता विदे मानून तुगे बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, तुका
आशीर्वादी कर मोगान तुझ्या दिवस जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा काळीक मोगान दिता तुका आशीर्वादी कर मोगान तुझ्या दिवस जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्वर मानून घेवं बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपता आनी जशें इतलो व्हड संतोष भोगोवंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीचो तो उसावडतो अपरमी संतोष आपणाक फावो कर म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर उकाळी आमी तुका वाकून फावो ओखाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग संपलो विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो देखून पासकाच्या संतोशान उल्हासता सगलो संवसार आनी सगळींचो दळभर निरंतरी खायतात तुजे मुखार दळभर असो सर्वेस्व तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नांव येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय ह्या पवित्र वेळार आज आमचो प्रोविन्शियल आपणाचो जल्मा दीस आचरण करता आसतना ताचे पासून आमी प्रत्येक रितीन मागया ताका व्हडली जबाबदारी आसतना ती जबाबदारी बऱ्या रितीन पळोवंक तो जेजू ताका आदार दिवन दिवन आमी प्रत्येक रितीन मागया बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन मासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्यानी सस्नी कराराचें हें रगत पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबर तसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रैता
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल सुखाल समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू क्रिस्ताची कुडण रगत आम सेवंतेले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो प्रभाव सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकोट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाची माये संगाती भाग्यवान जुजे तिजो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सरकाळी तुका वऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससरांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सचनाच्या सचनाक. आमच्या सोडोंदराची अज्ञा मनां धरून ताणें शिकयले मागणे आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुजी कुशी सगळा जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेले आमुशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरोबर शानत्रेक आमकां तुज्या उदार काकूल दिन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमळे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी. आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
आत्मोचे थंय दैवीक कृपेन भर तूं म्हाका मास्तुचे कितले स्वादी रगत तुझे बोवा मोली आत्मिकता सदां दिवची अतिरिक्त सौम्य हांव सेवच्या तुका मासा रक्तान तुझ्या पोसताय म्हाका दुसरे कितेंच जिणेन म्हाका नाका सौम्य तूं जाय म्हाका अतिरिक्त सौम्य हांव सेवच्या तुका मासा रक्तान तुझ्या पोसताय म्हाका दुसरे कितेंच जिणेन म्हाका नाका सौम्य तूं जाय म्हाका प्रार्थुया भोव काळा बापा तुझ्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल पास्काच्या संभ्रमेन तुझ्या सस्नेक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय तर आमकां पुनः जिवन जाल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनः जिवनपणांत आत्म्य कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस पोर तुमचे सवय आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतूं वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडुपकार तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता Krista संगी समकुया संसारा बरी खबर परगट्या सर लोकांत प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजीन उतरां करणे साक्षीव्या क्रिस्त्राया भाव भयणी पोरी एकवटान जावन जियेव्या एकवटान जावन जियेव्या आमच्या कुटुंबान आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगान सेवेन स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेव्या अनवरांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात परवश्या क्रिस्ता संगी समकुया संसारांत बरी खबर परगट्या सर लोकांत प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजीन उतरां करणे साक्षीव्या क्रिस्त्राया मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद देवा आमकां भगवान कृष्णाचे कुरवेन निवारा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.